वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुम्ही? हाय बोल सगळ्यांक. हाय. सो थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळें आसतलें वी आर कितें प्रेग्नेंट. वी आर प्रेग्नेंट अशेंच म्हणटात न्ही, वी आर प्रेग्नेंट म्हणून. वी आर प्रेग्नेंट. येस. सो फायनली तुमकां आयज हांव सांगता गुड न्यूज. हांव प्रेग्नेंट आसा. म्हणजे वी आर प्रेग्नेंट हय म्हणटात न्ही ते, आमकां काय खबर ना माती खबर. वी आर प्रेग्नेंट. शिव म्हणटा आपूण हांव प्रेग्नेंट आसा खंय. सगळे हच म्हणटा वी आर प्रेग्नेंट. आमी हच म्हणया म्हटलें वी आर प्रेग्नेंट. ओके. सो म्हणजे हांव प्रेग्नेंट जावच्या पयलीं खूब जाणां म्हाका म्हणटाले रितुका एक भयण भाव एक आसूंक जाय म्हणून. पण तुमकां सांगू आमचे फॅमिली जाल्ले कंप्लीट. म्हणजे शिवाचे अशें आसलेले प्लॅन फक्त रितू एकूच पुरो आनी आमकां आनी कोण नाका कळ्ळें. सो एका हांव फोर्स करतालें एक आसूंक जाय, एक कितें आसूं, एक भाव नाल्यार भयण रितुकाक आसूंक जाय. शिव म्हणटा नाकाच. सो एक वेळ म्हाका दिसतालें परत चेडो जाल्यार म्हाका आनी परत चेडो नाका. चिडू जाल्यार हांव हॅपी. कारण आमची फॅमिली कंप्लीट जातलें एक चिडू जाल्यार. सो मागीर चिंतलें नाका आसूं एकूच पुरो, ताकाच बरें शिकोवया, ताकाच बरें व्हडलें हें केलें. नाका शिवोवपाक नाका आनी नाका एकूच पुरो जालें. मागीर चिंतलें की सगळे जाणां म्हणपा लागलीं की तुमी खूब जाणां म्हाका कमेंट करता रितुका एक भयण भाव आसूंक जाय. मागीर हांवें शिवांताक कितें म्हटलें, शिवा एक करया आसूं ट्राय करया कितें जावं चेडो चिडू जे ते आमच्या हातीन ना हय का न्ही, देवाच्या हातीन. सो मागीर हांवें एका म्हटलें शिवांताक नेक्स्ट इयर आमी प्लॅन करया. हेजे नेक्स्ट इयर खंय एंड ऑफ दीस इयरूच जालें सगळें. म्हणजे आमी शॉक की सांगू हांव तुका डिटेल सांगता. केन्ना म्हाका कळ्ळें हांव प्रेग्नेंट आहा तुमी तें आयकून शॉक जातले कळ्ळें तुमकां न्ही. म्हणजे आमी प्लॅन केल्ली की नेक्स्ट इयर आमी प्लॅन करया म्हणून. हें आमचें सामकें अचानकूच जालें. म्हणजे आमी तें सांगू तुमकां जेन्ना म्हाका कळ्ळें न्ही हांव प्रेग्नेंट आहा म्हणून हांव हॅपीच नासलेलें खरें सांगता तुमकां. ओके. सो तुमकां हांव सांगता कशें केन्ना कळ्ळें तें आमकां. डॅडीचें श्राद्ध आसलेलें सप्टेंबरान खबर आहा 20th श्राद्ध आसलेलें आनी तेच दिसाक आसलेलें लुसियानो. हांव एक फोटो घालता त्या अंकलाचो बड्डे गेल्ले आमी. तेच दिसाक डॅडीचें श्राद्ध आसलेलें पळय त्या दिसाक लुसियानो अंकलचे 50th बड्डे आसलेलें. ओके. श्राद्धाक आमी तूं पयलो आसलेले व्लॉग तो डॅडीक भायर आमी कावळ्याक आनी गायीक जेवण दिवपाक गेले. जेवण दवरलें, घरा येयले, जेयले. कोणाक खबर सामकें उलटी जावपाक लागलें म्हाका. मातशें म्हाका तेन्ना हेडीक आसलेलें हांव कित्याक डॅडीचे तेन्ना श्राद्धा दिसाक हांवें मातशें इमोशनल जालेलें, मातशें रडलेलें हांव. मातशें रडलें बीन न्ही म्हाका हेडीक जाता ताका दुखतालें म्हाका. जेयलेलें सगळें उलटी केलें. हांव शॉक जालें. हेडेक बी जालें न्ही म्हाका वॉमिटींग जायना केन्नाच. हांव मागीर कितें करता अशें टॅबलेट घेवन न्हिदता. त्या दिसा सारकें उलटी केलें. मागीर सगळें जेयलेलें सगळें भायर. मागीर वचून हांव न्हिदलें आनी म्हाका सांजचें वचूंक जाय लुसियानो अंकलच्या बड्डेक. आनी हांवें प्रॉमीस केलें हांव येतलें म्हणून कळ्ळें तुमकां न्ही. मागीर न्हिदून उठलें मम्मी पप्पाली जेव. हांव म्हटलें ना हांव जेयना. च्या आनी टोस्ट पिल्ले आनी म्हाका थंय वचूंक जाय बड्डेक अंकलाक सरप्रायज दिवपाक. सो तो व्लॉग हांवें एंड केलो. डॅडीचो श्राद्ध तो व्लॉग एंड केलो. मागीर नेक्स्ट व्लॉग केलो हांवें. न्हिदून उठलें तेन्ना मातशें म्हाका तकलेक दुखतालें पण ओके बरें आसलेलें. वॉमिटींग बी कांय जावंक ना मागीर परत. मागीर हांव गेलें अंकलच्या बड्डेक. तेन्ना तेंचे ते रोजरी आसलेले पळय चॅपल न्ही ते चॅपलार रोजरी आसले पळय ते रोजरी आयकून न्ही म्हाका मातशें बरें दिसलें. तेन्ना म्हाका हेडी बी कांय नासलेलें आं. रोजरी बरे भशेन जालें. तेजे घरा गेले बसले केक कटींग करपाक. तेन्नाच परत स्टार्ट जालें तकली दुखपाक स्टार्ट जालें आनी उलटी जावपाक लागलें म्हाका टेंशन. हांव येयलां अंकलाक सरप्रायज दिवपाक आनी घरा बड्डे चालू आसा म्हणजे सेलिब्रेशन चालू आसा आनी म्हाजें हें कोणाक जाय नाकाले अवतार. हांवें ते लुसियानोचे बायल आहा पळय लविनाक तिका म्हटलें म्हाका वॉमिटींग जाता. टॉयलेटीन गेलें सगळें उलटी केलें. परत येयलें. आतां जेवण सगळें मांडून दवरलें तेंच्यांनी. ते जेवणाच्या वासान म्हाका आनी उलटी. परत गेलें परत उलटी केलें. तेंच्या घरान एक बायल चिडू आसलेलें तेणें म्हाका न्ही लिंबूचो रोस काडून दिले ग्लासार. तेणे कोण रिलेटिव्स ते कजन. तेणें म्हाका लिंबूचो रोस उदक काडून दिलें. पिलें मातशें म्हाका बरी दिसता जिवाक. पण तकली इतलें दुखतालें तुका सांगू. मागीर कितें करया जेवण काय आतां वचचें ना म्हाका हे उलटेन. फाल्यां ती म्हणटली किस्तांवांच्या घरा येयला जेवंक वचूंक ना म्हणटली हय का न्ही. हांवें शिवनाक कितें म्हटलें शिवना तूं आनी रित्वीक दोगांनी जेयात हांव जेयना. जेवया आनी घरा या म्हटलें पयलीं. सो हांवें तिका सांगलें आमी घरा वयता म्हटलें हांव जेयना म्हटलें.
जिवाक जेन्ना हांव अंकलच्या बर्थडेक वयतालें पळय जीव म्हाजें बरें नासलेलें पण तरी पूण न्ही हांव अंकलच्या बर्थडेक गेलें कित्याक ते अंकलचें न्ही हेल्थ न्ही मातशें बरें ना म्हणजे बायल म्हणपाक लागलें तूं यो तुज्या बर्थडेक तो हॅप्पी जातलो म्हणून सो अंकलच्या हॅप्पीनेसा लागून हांव गेल्लें लिटरली हॅप्पी जालो तो म्हाका कितें जावं म्हाका प्रॉब्लेम ना हांव त्या अंकलाक वचून मेळटलें सो जालें बरें भशेन बर्थडे घरा येयली हांव जेवंक ना घरा येयलें परत आनी म्हाका उलटी बीन जावंक ना न्हिदलें येवन बाम लायिल्लें न्हिदलें हांव चिंत्ता आयज कितें अशें म्हाका डॅडीचें श्राद्ध दिसा डॅडीचें श्राद्ध आसलेलें मागीर हांव चिंत्ता कितें आयज अशें म्हाका इतलें वॉमिटींग जालें नाव डाउटिंग मागीर हेणें म्हाका सांगलें सप्टेंबरान 20 तारीख तो आनी म्हाजें पिरियड डेट आसलेलें 13 तारीख 13-15 अशें 15 पण म्हाका लक्षांत येवंक ना म्हाका दीस म्हणून तशें पिरियड म्हणजे सप्टेंबर म्हयन्यान म्हाका पिरियड जावंक ना म्हणून तेन्ना आमचें ट्यूबलायट पेटलें आनी अशें उलटी म्हाका केन्ना जायना अशें परत उलटी केन्ना जायना म्हाका अशी परत उलटी मागीर नेक्स्ट डे उठलें न्हिदलें मागीर हांव उठलें मागीर नेक्स्ट डे संडे आसलें तरी पूण सकाळीं उठलें म्हणजे म्हाका बरें दिसलें अशें दिसूं ना की हांव प्रेग्नेंट अशें म्हणून आमी हांगा गेलीं फिशींग कॉम्पिटिशनाक बरें व्हिडिओ ब्लॉग केले फिशींग कॉम्पिटिशनाक गेले रातचे आमी गेले एलेक्सेंड्रागेर हें आसलेलें सायबीण थंय गेले काय म्हाका अशें जावं हें त्रास जावंक ना अशें दिसूं ना की हांव प्रेग्नेंट आहा भशेन नेक्स्ट डे तेच दिसा फिशींग कॉम्पिटिशन आसलेलें पळय ते दिसा रातचे संडे तेंचे हें आसलेलें सायबीण हाडलेलें आमकां आपयलेलें ओके सो न्हिदले पळय येवन मागीर मंडे शेवता म्हटलें ते प्रेगा न्यूज किट तूं घेवन यो म्हटलें अशें टेस्ट करून पळोवया कित्याक म्हाका पिरियडूय मिस जाला न्ही टेस्ट करून पळोवया म्हटलें सकाळीं उठ्ठा मंडे तो उठोवंक जायना थोडे जाण बरे क्लिप बीन घेतात टेस्ट करतना म्हणजे टेस्ट बी हांवें एक फोटो घेतला हांवें घालता तुमकां अशें कोण अशी व्हिडिओ बी काडटा न्ही घोव दाखयता प्रेग्नन्सी आपूण प्रेग्नेंट आहा म्हणून म्हाका हांगा उठपाक जायना सारकें जाम जालें सारकें सकाळीं आनी परत उलटी हांव म्हणलें कितें चल्लां काय म्हणून उलटी उठूंक जायना शेवतान अशें धरून म्हाका टॉयलेटी घाला टॉयलेटी व्हरून दार बंद करून मागीर हांवें चॅक केलें तेन्ना पळयत जाल्यार दोनी पॉझिटीव येयलें पण तें पळोवन हांव हॅप्पी नासलेलें कितें सांगू तुमकां इतलें बेगीन म्हाका नाका आसलेलें म्हणजे नेक्स्ट इयर आमचे अशें प्लॅन आसलें नेक्स्ट इयर आमी ट्राय करया म्हणून पण जेन्ना शिवता म्हाका म्हटलें पळय तुका नाका जाल्यार तूं एबॉर्ट कर तुका नाका जाल्यार खूब म्हाका त्रास जावपाक लागले ऋतुकाच्या टायमार न्ही म्हाका इतले त्रास जावंक ना दिसता म्हाका खूब त्रास जाले कितें सांगू तुमकां उलटी म्हणजे अशें भायर येयना म्हणजे जाल्ल्या भशेन भायर येयना पूण हांव हात घालून उलटी करतालें जाल्यार म्हाका मातशें जिवाक बरी दिसतालें मागीर कितें करया पण म्हाज्या तकलेन एकूच येता म्हाका वॉमिटींग केन्ना जाल्लेलें डॅडीच्या डेथ एनिवर्सरी सो अशें चिंतून आमी न्ही डॅडीचें ब्लेसींग म्हणून न्ही हांवें हें दवरलां डॅडीचें ब्लेसींग कोणा खबर इतले दीस म्हाका कांय त्रास जावंक ना डॅडीचें डेथ एनिवर्सरीकूच म्हाका वॉमिटींग स्टार्ट जालें सो डॅडीचें ब्लेसींग सो ताका लागून आतां मातशें बरी दिसता जिवाक तितलो त्रास जायना सो मागीर हांवें न्ही व्लॉग करपाचें बंद केलें तरी पूण हांव SP रॉड्रिगीस तेंचे 25th तें एनिवर्सरी वेडींग एनिवर्सरी म्हाका जिवाक त्रास जाले तरी पूण हांव गेलें कित्याक तेमी इतले पयसल्यान न्ही आमकां घराक कार्ड दिवपाक येयल्ले तरी पूण म्हाका देवान न्ही कांय अशें त्रास करूं ना बरे भशेन गेलें तें बरें जेयलें आनी येयलें हांव नेक्स्ट डेच्या मागीर म्हाका स्टार्ट सकाळीं उठ्ठालें हांव उलटी करतालें ब्रेकफास्ट करतालें आनी परत येवन खाटार न्हिदतालें म्हणजे म्हाका जायच नासलें कितें करपाक सगळीं मम्मी करतालीं आयज मम्मी आसा म्हणून हांव आसा नाल्यार म्हाजें कांय जावपा नासलें आयज शिव आनी रिती उपाशी न्हिदपाचें इफ मम्मी ना जाल्यार म्हणजे हांव सकाळीं उठ्ठालें च्या पितालें परत बेडार न्हिदतालें म्हणजे म्हाका ताकदूच ना कितें करपाचें आनी मम्मी कितें जेवण बिवण करतालें पळय तें वासा सामकी उलटी येतालें म्हाका सो ते हितून न्ही हांव व्हिडिओ घालपाचें बंद केलें खूब जाणां म्हाका फोन करपाक लागले थोड्यां कडेन नंबर आहा म्हाजे खूब जाणां फोन करपाक लागले फोनार सांगलें हांवें थंडी जाला ताप येयला म्हणून मागीर ओके चल आनी परत 8 दिसांनी फोन करपाक लागले तुका म्हाका कितें थंडी ताप कितें म्हयनोभर आसतलें ना न्ही म्हणजे म्हाजे इतले रिलेटिव्स आहा कजन्स आहा तेमी म्हाजे व्हिडियोज पळयता तेंच्यांनी एक दीस म्हाका कॉल करून विचारूंक ना खबर घेवंक ना तुजी कित्याक व्हिडिओ येयना म्हाजे यूट्यूब फॅमिली तुका सांगू भायरसून UK लंडनसून आनी खंय दुबयसून फोनाचेर फोन तूं व्हिडिओ कित्याक घालना तूं बरें आसा न्ही पण कितें जावं म्हाका सांगचें पडलें तेंकां तेन्ना फक्त 1 मंथ जाल्लेलें अशें म्हणटात न्ही 3 मंथ जाय कोणाक सांगूंक जायना पण हांवें सांगलें जे म्हाका कॉल करताले पळय तेंकां हांवें सांगलें की अशें आसा म्हणून गुड न्यूज आहा म्हणून सो म्हाका जावंक ना तें अशें लिपोवन दवरपाक कित्याक सी म्हाजें कोण वायट चिंतचें ना इफ कोण वायट चिंतलें न्ही म्हाजें वायट जावचेंच ना कित्याक म्हाज्या डॅडीची ब्लेसींग आसा आनी म्हाजी युट्यूब फॅमिली बरी आसा सो इतलो टायम काडून म्हाका तुमी फोन करताले कामांतल्यान
म्हणजे कितें सांगू तुमकां कशें म्हण हांव ओगी रावूं. सो हांवें सांगलें थोड्यांक की थोड्यांक खबर आहा की हांव प्रेग्नेंट आसा म्हणून. सो तिमी म्हाका फोन करताली, खबर घेताली, ब्लेसिंग घेताले. खरें कांय ना. आनी हांव दीस टायम न्ही अशें 8 दीस मातशें म्हणजे न्हिदर पडलें हांव. म्हणजे जेन्ना म्हाका बॉडी सांगता न्ही रेस्ट घे म्हणून तेन्ना रेस्ट घेतालें. जेन्ना म्हजे बॉडी सांगतालें तूं बरें आसा तेन्ना हांव कोणाच्या बड्डेक आसूं कोणाच्या हेका आसूं हांव भोंवत रावतालें. म्हणजे हांव भोंवत रावलें. ऋतुके टायमांनी खूब हांव न्हिदर उरतालें म्हणजे कॅर घेतालें. पण दीस टायम ना हांव भोंवत रावलें. शिव म्हाका हांगा व्हरता थंय व्हरतालो. बरें करून म्हणजे जालें कांय देवान अशें कांय हें करूं ना बरें जालें. सो आतां म्हाका 4 मंथ चालू जाला. आतां डिसेंबरान सोंपतलें तें. सो रावल्ली आमी एक 3 मंथ जावनी मागीर सांगया म्हणून. आता मातसो बरें आमी खूंय येयला हय. सो आयज आमी येयला बिचार. सो बिचार येयला. सो बिचार मोर्जीम बीच. सो हो पयली व्लॉग येतलो मागीर तो बिचारचो व्लॉग नेक्स्ट येतलो. सो म्हटलें आयज कशें तुमकां सांगया कित्याक म्हजें पोट सामकें फुडें येयला. थोड्यांक कळ्ळेंच तें थोडे म्हाका कमेंट करतात तूं प्रेग्नेंट आहा सांगूं ना हांवें. सो म्हटलें रिवील करया. आनी अशें न्ही की पळय अशें कोण जप करून सांगना हांव प्रेग्नेंट आहा म्हणून 3 मंथ जायसर एक व्ह्यूज मेळपा लागून उगी रावं शकता. हांव उगी रावं सोदतालें तांकां सांगूं सोदतालें हांव म्हाका ताप येयला बरें ना थंडी जाला म्हणून. बरेंच ना. पण व्ह्यूज मेळपा लागून हांव हें करूं ना. हांव सांगलें तांकां म्हाका व्ह्यूज इम्पॉर्टंट ना. म्हाका कितें ते लोक इतले टायम काडून म्हाका फोन करताले म्हाका तें इम्पॉर्टंट. कोण हाजे कडेन इतलें कॅर घेता. आमचे रिलेटिव्जान एक लोकांचो फोन करून आमकां खबर घेवंक ना. म्हणजे तुमी आमची इतलें खबर घेतला. सो जे कोणें म्हाका फोन केले पळय तांकां हांवें खरें सांगलें. ओके. सो हांगासर बरोवन घेतला हांवें 20 सप्टेंबर न्ही म्हाका फर्स्ट वॉमिटींग जालें. ओके. मागीर 25 सप्टेंबराक आमी गेली डॉक्टर विजीट करपाक. सप्टेंबराक केलें डॉक्टरान चॅक केलें. मागीर 22 आतां मेन डॉक्टर गेले डॉक्टरान चॅक केलें. मागीर 22 डॉक्टरान आतां ब्लड टेस्ट करूंक जाय न्ही. ब्लड टेस्ट युरीन टेस्ट बी सगळें. तर 22 ऑक्टोबराक ब्लड टेस्ट केलें. ब्लड टेस्ट केले तेन्ना आमकां एक रिपोर्ट सामको हॉरिबल आयलो रिपोर्ट. म्हणजे ते रिपोर्ट पळोवन न्ही हांव 8 दीस अशें म्हणजे कितें सांगू तुमकां सदमा म्हणटा पळय स्ट्रेस अशें. तो रिपोर्टान न्ही म्हाका हेपेटिटीस पॉझिटिव्ह येयलें. सी हेपेटिटीस बी पॉझिटिव्ह. हेपेटिटीस सी आहा पळय ते पॉझिटिव्ह येयलें. आनी युरिनान इन्फेक्शन दिसलें म्हाका तेतून रिपोर्टार. मागीर आमकां खबर ना कितें जालें. हेपेटिटीस सी कितें तें आमकां कांयच खबर ना. सो पयलीं हांवें रिपोर्ट न्ही म्हाजी एक युट्यूब फॅमिली आसा दुबय डॉक्टर ब्लेज कोरिया म्हणून ताका हांवें वॉट्सॅपार धाडलें. ते पळय म्हणपा लागले तूं कांय टेन्शन घेनाका कांय जावचें ना तूं वच डॉक्टरा कडेन दाखय. इट इज लायक हें तें जॉन्डीस ब्लडान न्ही इन ब्लड ब्लडान जॉन्डीस. प्रेग्नन्सीन जावप न्ही हें खूब डिफिकल्ट म्हणजे बरें न्ही. हें प्रेग्नन्सी टायमार अशें ब्लडान जॉन्डीस मेळप न्ही हें बरें न्ही. सो आनी युरीन इन्फेक्शन मेळ्ळें म्हाका. सो गेले डॉक्टरा कडेन. केन्ना आमी गेली 23 रिपोर्ट घेवन गेली आमी. डॉक्टर शॉक. डॉक्टर म्हणपा लागलो तुवें केन्ना कितें ब्लड बीन घेतला कोणा कडसून केन्ना पयलीं केन्ना तुवें म्हणजे कोणाचें तुवें ब्लड बीन घेतला कित्याक ब्लडान म्हाका जॉन्डीस मेळ्ळा न्ही. आनी कोणाचें ब्लड बीन घेतलें न्ही इफ तेज्या ब्लडान सपोज जॉन्डीस बी आसलें म्हाका येता. सो डॉक्टरा म्हणलें डॉक्टर ना केन्नाच कोणाचें अशें ब्लड बीन घेवंक ना म्हणलें. ओन्ली डॉक्टर्स कटिंग कुणी करता तांकां जाता तें. जाता हय. ए एन बी सगळें जाता. ए एन बी सगळें जाता. हेपेटिटीस सी हय. सो ब्लड आतां कोणें घेवंक ना हांवें. डॉक्टर शॉक जालो पळय अशें कशें काय म्हणून. डॉक्टर म्हणपा लागलो परत टेस्ट करपा लागलो. परत आमी वचून टेस्ट केलें. पण स्टील इन भितर आमी उलयताना आमी तुमचेर डिपेंड आहा कशें कितें. आमकां असो कितें लायक व्हेरी क्रिटिकल जालें की भितर लायक आमी तितलें कितें एबॉर्ड करया म्हणून. म्हणजे टेन्शन नाका काय टेन्शन ना भुरग्याक इमोशनल जालें तेका सगळें. म्हणजे डॉक्टर म्हणपा लागलो सो भुरग्याकूय ते मार पडूंक शकता म्हणून. सो आनी एकदां आमी टेस्ट करया. टेस्ट केले तेन्ना देवा पाव मम्मी देवा कडेन मागता हें साईबाबा कडेन प्रे करता हेका प्रे करता. परत आमी रिपोर्ट काडले जाल्यार सगळे रिपोर्ट न्ही नेगेटीव येयले. युरीन इन्फेक्शन नेगेटीव येयले आनी ते हेपेटिटीस आहा पळय ते बी नेगेटीव येयले. रिपोर्ट तुमकां जाल्यार हांव तो रिपोर्ट तुमकां दाखयता हांव. ओके. सो अशें आमकां म्हणजे ते स्ट्रेसान पडलेले आमी म्हणजे कितें काय म्हणून डॉक्टर शॉक जालो. पण सेकंड टायम रिपोर्ट सामको बरो येयलो. डॉक्टर लायक ते जाता का तशें जाता काय तें बाय मिस्टेकान बी जाता. पण अशें जाल्यार मागीर टेन्शन न्ही खरेंच हांव मरपाचें काम अशें रिपोर्ट बी जाल्यार शॉकिंग. सो जालें मागीर डॉक्टर म्हणपा लागलो म्हणजे फर्स्ट ट्रायमेस्टर जालें की आमी सोनोग्राफी करया म्हणून. सो सोनोग्राफी केलें 12 नोव्हेंबराक. सोनोग्राफी केलें हे पळयात आहेत ते सेम. सो हे पळयात
सोनोग्राफी केले, भुरगे बरे आहा खंय भितर, टेन्शन ना, बरे हांव पावलो, हार्टबीट बी सगळें बरें व्हिडिओ आसा. काडपाक विसरले. व्हिडिओ बी काडून विसरले आमी, सो बरी दिसता डॉक्टरा फुडें अशें. आनी डॉक्टर आहा पळय तो घट फ्रेंड, सो ते एक बरें आहा, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो रिसिवच्या टायमार आमी हांगा केल्लेले पणजी केदार डॉक्टरा कडेन. सो केदार डॉक्टराक कितें आतां शिवोवपाक आमी थंयच करया. एक्चुली तेणें खूब टायम लागता. एक 5 सुमार अपॉयंटमेंट दिलें न्ही तर 8 घेता भितर, म्हणजे इतले पेशंट आसता. खूप पयस ताका लागून शिवता की म्हणटा शिवना जावचें ना इतले वेळ बसपाक थंयसर हॉस्पिटलान. आमी लागींच कितें करया म्हणून आमी प्रायवेट केलां आमी JMG हॉस्पिटल, जस्ट आमच्या घराच्या फाटल्यानूच वॉकिंग गेलें न्ही तर पावता, इतलो लागीं आसा. आनी डॉक्टर आहा तो हेजो गट फ्रेंड, बरें आहा, एटली वळखी आमकां टेन्शन ना न्ही. एक वळखीची आसलेली आमची बरी दिसता न्ही. सो मागीर जेन्ना हांव फर्स्ट चॅकअपाक गेल्लें, डॉक्टरान म्हटलें म्हाका कॉफी, शेलफीश आनी टेट्रा पॅक ज्यूस हे 3 पिनाका म्हटलें, म्हणजे 3 हे वस्तू खायनाका. पण तूं कितें सांगू, जेन्ना फर्स्ट मंथ म्हाका म्हणजे कळ्ळें पळय हांव प्रेग्नंट आसा म्हणून, म्हणजे फर्स्ट मंथ म्हाका कितें खावंक दिसतालें, चिकन फक्त. तुमी म्हणटले शॉक, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ चिकन खावंक जायना, पण हांवें चिकन खालें. म्हाका आनी फक्त चिकन खावंक दिसतालें. म्हणजे चिकन म्हणजे कशें भरपूर खायनालें हांव. 1 पीस सकाळीं जेताना दाळ करतालें आनी 1 पीस चिकन, आनी रातचे दाळ एकूच पीस चिकन. कित्याक फर्स्ट 3 मंथ जायसर न्ही कितें गरम वस्तू खावंक जायना, म्हणजे हीट वस्तू खावंक जायना, चिकन बी खावंक जायना. मग डॉक्टरा म्हटलें तिसऱ्यो, शिनाण्यो, कालवा बिलवा खायनाका म्हटलें. कॉफी आनी टेट्रापॅक ज्यूस ते पिनाका म्हटलें. सो हांव न्ही चिकन इल्लें खातालें, पण सगळें खालां हांवें ना. फर्स्ट ट्रायमेस्टराक हांवें सगळें खालें, पण लिमीट इल्लें करून, अशें भकाभक खावंक ना. पण आयज देवा पाव कांय जावंक ना, अशें बरें आसा. कित्याक म्हाका तें खावंक दिसतालें, कितें करूं आतां, खावंक दिसतालें खावंकूच जाय न्ही. सो रितूक टायम हांवें 3 मंथ पर्यंत न्ही कांय चिकन बी खावंक नासलेलें. तेन्ना इतलें म्हाका हें त्रास बी कांय जानासलें, दाळ अशें दितालें. पण दिसता फक्त म्हाका चिकनूच खावपाक मन येता, कोणाक खबर कित्याक तें. सो म्हाका जेन्ना वॉमिटींग बी येतालें पळय, हांव कांय जेयनालें, फक्त फ्रुट्स खावन न्हिदतालें, फ्रुट्स आनी टेंडर कोकोनट ज्यूस. कित्याक म्हाका फ्रुट्स एक मात पोटांत बरें वयतालें, जेवण अजिबात म्हाका वचनालें. मागीर म्हाका चिकन हें तें खावंक दिसतालें, मागीर इल्लें खातालें हांव. ते मम्मी नाका म्हणटालें म्हाका, पण म्हाका जायनालें, कंट्रोल करपाक जायनालें म्हाका. एकूच पी धाकटेशें पुरो हॅपी इतलेंच. सो आतां खाता सगळें. सो 3 मंथ जाल्लेलें आसा, आतां कांय ना इतलेंच. सो नेक्स्ट अपॉयंटमेंट आसा डिसेंबर 17, ओके, चॅकअप. आनी हांव विचारता डॉक्टराक, डॉक्टर भोंवपाक बीन गेलें आतां. डॉक्टर म्हणटा तूं खंय भोंव, खंय वयता खंय वयता काय. एक्चुली आमचे प्लॅन आसलेले कोल्हापूर वचपाचे, महालक्ष्मी रेना वांगडा. म्हाजें काय जालें, डॉक्टरान म्हाका दिला ग्रीन सिग्नल, वच म्हटलें भोंवपाक. हांव मातसो बिजी आहा आतां इव्हेंटाक. सो आसूं म्हटलें, मातशें हांगाच खंय भोंवली आमी. म्हाका वचूंक आसलेलें कोल्हापूर, महालक्ष्मी आनी मामलेश्वर बीन. खरेंच म्हाका खूब वचपाचें हें आसलेलें, पण मेन म्हणजे कितें गाडी सावकास मारूंक जाय. आनी हांव न्ही फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ भोंवतालें, फक्त कारान, बायकार बसनालें हांव. आजून पर्यंत आतां बायकार बसना हांव. खंय वयता जाल्यार कारानूच ट्रॅवल करता हांव. आनी मम्मीचो सपोर्ट तर आसात. मम्मी तरी आतां बारीक बारीक कामां हांव घरची करता, झाडू मारता, पुसता, इतलेंच. बाकी सगळें ती करता, म्हणजे रांदता, जेवण, तुका कितें जाय, तुका हें खावंक जाय, तें खावंक जाय, तें सगळें तीच करता. हांव कांयच ना. म्हाका केन्ना मूड येयलो हांव करता. आनी शिवूय कसल्याकूच कमी करना. कितें जाय, तुका हें जाय, तें जाय, खावपाक जाय, कितलें म्हारग आसूं हाडून तो म्हाका दिता, हय का न्ही. तें एक बरें आसा. सो ड्यू डेट तुमकां सांगता आतांच. ड्यू डेट दिला आमकां मे 29 आसा आमचें ड्यू डेट. हांव तुमचे कडेन कांय मागना, एकूच मागता, डॅडीचे ब्लेसिंग आसात कळ्ळें. आयज डॅडी आसा म्हणजे म्हाका इतलें म्हाका बरें दिसता की डॅडी आयज म्हाज्या वांगडा आसा. सो इतले दीस म्हाका कांय जावंक ना. डॅडीचे डेथ एनिवर्सरीकूच म्हाका आतां वॉमिटींग जालें. म्हणजे पळय डॅडी म्हाका गिफ्ट दिलो त्या दिसा, हय का न्ही. डॅडीचो आशिर्वाद हो. हांव तुमचे कडेन एकूच मागता की एक तुमी बरें ब्लेसिंग दियात, एक बरे भशेन जावूं. आनी एक चेडूं जाल्यार हांव आनीक हॅप्पी जातलें. खरें सांगता तुमकां, हांव मनाच्यान रितीक असो म्हणटा, आपल्याक ब्रदर नाका, आपल्या सिस्टर जाय खंय. सो देवा कडेन इतलें मागा तुमी एक बरें भशेन एक चेडूं जाल्यार पुरो. खबर ना चेडूं काय चेडो, पण एक जाल्यार आमची फॅमिली कंप्लीट. ताका भाव मेळ्ळ्या, एका भयण मेळ्ळ्या, हय का न्ही शिवना. ओके, सो पळोवया कशें देवाच्या हातीन कितें आहा तें. ओके, टुडे वी आर वेअरिंग पिंक अँड ब्लू, ऑलमोस्ट पिंक अँड ब्लू न्ही. पिंक आनी ब्लू पळोवया आतां कितें जाता तें. म्हाका खरेंच आं हेका लागून आमी न्ही सेकंड चान्स घेनाले. परत चेडो जाल्यार म्हाका नाका आसलें परत चेडो, कळ्ळें तुमकां न्ही. चेडूं आसलें की आतां एक आवय बापायची एक तांकां माया आसता चेडवाक. जशें हांव म्हाज्या आवयक माया करता तशें चेडो तुमकां खबर आहा न्ही. ताका लागून सो पळोवया देवाच्या हातीन कितें बरलां. आमी आनी कांय उलोवंक शकना. ओके, सो हें आसलेलें. खूब जाणांनी
म्हणजे जे कमेंटी केलेले आहे खूप खूप वेळा कमेंट केलेले अरे प्रेग्नेंट म्हणून किंवा माझे still पोट दिसताले की आमकां हे बिगिनर व्हिडिओ करून असलेले हांवें म्हणलें शिणता बिगिनर व्हिडिओ करूया कित्याक पोट लिपोवन धरूंक आतां हय काय दिसताच न्ही सो बरे भशेन सगळें बरें आसा ओके स्टार्टींग जेन्ना 3 मंथ सबच्या पयलीं एकूच टॅबलेट चालू केलेले फॉलीक टॅबलेट आतां सगळे कॅल्शियम टॅबलेट आनी हें तुजें तें खंयचे ते हिमोग्लोबिनचे टॅबलेट दिला रक्ताक ते आतां स्टार्ट केला ताणें पयलीं फक्त फॉलिकूच आसलेलें ओके सो रितू सांगता तुमकां रितुका कितें जाय ब्रदर जाय की सिस्टर जाय सांग रे रितू तुका कोण जाय सगळं बस ब्रदर जाय का सिस्टर जाय सिस्टर जालें सिस्टर जाय का सिस्टर बरं करतलो मरे हां तो म्हणटा आपूण सगळें आपूण करता खंय ताका नाळेता खंय ताका क्लीन करता खंय पोटी काडटा खंय सगळं रितू करता खंय न्हू रे पोटी काडटा मरे तूं? आतां म्हणटालो मरे तो पोटी काडटा म्हणून तू काय बोल चल तर तू ओके सो अशें आसा काय ना बाबा ताची घातला हां काय ना तुम्ही आतां ब्लेसिंग दियात एक बरे भशेन जावं आनी खूब अशें म्हाजी फॅमिली आसा जेन्ना हांव कळ्ळें प्रेग्नंट आहा म्हणून एक आसा जानवी मुदालियर मुंबयच्यान चेडूं तिजे आवय म्हाका सद्दी फोन करता सद्दी म्हणजे सद्दी एक दीस हांवें करणार आनी ती म्हाका तापयता तूं कित्याक फोन करना म्हाका तुजे कडेन उलोवंक जाय तूं तुजे आवाज आयकले की न्ही म्हाका बरें दिसता ती अशी म्हणटा सो ती म्हाका सद्दी फोन करता कशें आहा तूं अहें न्हिदनाका पोटान न्हिदनाका सायडीन न्हीद अशें न्ही ती म्हाका सगळें सांगता म्हणजे ती म्हाका सद्दी फोन करता जानवी मुदालियरची मम्मी सद्दी म्हाका फोन करता आनी खबर घेता मागीर आनीक आसा एंटोनिया म्हणून फ्रॉम दुबय ती म्हाका फोन करता मागीर डॉक्टर ब्लेज कोरिया म्हाका सदां मॅसेज करता तूं कशें आसा तूं बरें आसा हेल्थ बरें आहा न्ही अशें मागीर उमा सिनारी म्हणून आसा ती म्हाका सदां फोन करून खबर घेता आमी कोण इतलें करता या सांग पळोवया आं आमची फॅमिली आसा आमकां कोण इतलें करना इतलें आमची युट्यूब फॅमिली इतली बरी मेळा सो ते लोक केन्नाच न्ही म्हजें वायट चिंतचे ना बरें चिंतलें आनीक आसा ओफिलिया डायस म्हण ती खबर घेता अशें कर तशें कर आनी तुमकां एक सांगू म्हाका न्ही जेन्ना आतां कळ्ळें न्ही हांव प्रेग्नंट आहा म्हणून म्हाका रातचें झेम पडना म्हणजे म्हाका न्ही संवय अशें पोटान न्हिदपाचें सो आतां हांव पोटान न्हिदूंक शकना न्ही सो सायडीन न्ही अशें म्हाका झेम पडना ताका लागून न्ही म्हाका न्ही हेडेक येता परत विचार ताका हांव रातभर जागे आसता म्हाका झेमूच पडना म्हाका तें संवय अशें पोटान न्हिदपाचें आतां हांव पोटान न्हिदूंक शकना न्ही सो फूल डे जागे आसता हांव सकाळीं संक उठ्ठा हरतिको टायमार मागीर परत न्हिदता हांव मागीर तेन्ना चड न्हीद पडना न्ही तकली सामकी जड जाता तरी पूण हांव कशें ना कशें करून व्लॉगिंग करता हांव कित्याक एक रुटीन जाला न्ही ताका लागून सो झेम अजिबात पडना म्हाका सो आतां हेजे फुडें तुमकां म्हाजें डेली रुटीन येतलें की आतां रुटीन न्ही मातशें चेंज जाला आतां प्रेग्नन्सीन न्ही मातशें रुटीन चेंज जाता तो एक व्लॉग तुमकां येतलो म्हणजे कशें रुटीन चलता सकाळीं कशें कितें खाता कितें रातचें कितें खाता सगळें तुमकां न्ही एक व्लॉग येतलो नेक्स्ट एका ओके चड हांव टायम घेना इतलेंच सो बरें तुमी ब्लेसींग दिया आनी तुमचे कडेन कांय मागना बरें ब्लेसींग दियात बरें भशेन सगळें जावचें ओके बरें बरें तुमी टिप्स दियात की रितीव टायमार न्ही म्हाका काय अशें त्रास जावंक ना दिस टायम म्हाका खूब त्रास जाले म्हणजे खूब खरें हांव दिसता की नाकाच कशें दिसता अशें भुरगे अहें जाला म्हाका इतलें म्हाका त्रास जाला दिस टायम खबर ना कशें कित्याक लागून तें सो आसूं बरे भशेन ओके तुमी म्हाका बरें सजेस्ट तुमी आसात म्हाका खबर आहा म्हाका कितें जालें न्ही हांव तुमकां विचारतलें म्हाका कितें खबर ना तुमकां विचारतलें तुमी म्हाका आसात तुमी म्हाका सांगतलेच ओके आनी कितें उलोवंक जाय सो आनी कांय ना आनी चड टायम घेयना हांव ओके सो फायनली वी आर प्रेग्नंट सो तो हो व्लॉग कशें आसलेले कमेंट करात ओके तुमचं ब्लेसिंग जाय म्हाका आनी कांय ना एंड घेता हांव ओके तो व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर ऋतिक बाय बस बाय म्हण सगळ्यांक Bye. I love you, friends. Please see your comments and subscribe to my channel. God bless you all. Bless mom and baby. चला बाय एनिवर्सरी आणि बर्थडे आसा तांकां विश करता आयज म्हणजे काल एक बर्थडे आसलेले तिने म्हाका कालूच धाडला ती विसरली म्हणपाली नाव आसा जुआन फर्नांडीस बिल हॅपी बर्थडे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचे हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे जुआन फर्नांडीस आणि आयज आसा 28 तो आयज एक फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी आसा तो नाव आसा प्रिस्टन and Lencia. Happy wedding anniversary. God bless you both with a good health and happiness. सदांच बरें करून रावात हॅपीली रावात ओके हांवें देवा कडेन मागून घेता ओके तो वन्स अगेन हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी प्रेस्टन एंड लेन्सिया हियर Happy birthday and many blessings to you. May God make all this is from the people.
ओके चला बाय. Bye.